मुखेल सोयरे माननीय श्रीयुत नितीन कुंकळकर बाब यांचे स्वागत करता. तसेच खाशेले सोयरे ॲडव्होकेट प्रशांत तेंडुलकर बाब जे आमचे फॅमिली फ्रेंड जावन आसात त्यांचे हांव आयच्या सुवाळ्यान स्वागत करता. तसेच राज हावजिंगचे MD श्री संदीप निगळे तसेच डायरेक्टर प्राजक्ता निगळे आणि राज निगळे हांचे हांव आयच्या सुवाळ्यान स्वागत करता. हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे पत्रकार बंधू तसेच मिडिया पार्टनर हांचेय हांव आयच्या सुवाळ्यान स्वागत करता. तर आयचो हो सुवाळो राज हावजिंग कंपनी 18 वर्सां पुराय जाता ह्या निमतान साजरो करतात. फाटली 18 वर्सां ही कंपनी ल्हानाची व्हड जातना हांवें ती जवळच्यान पळयल्या आनी ह्या कंपनीचो एक भागूच जावन आसा. तरी पण ही कंपनी ल्हानाची व्हड जावपाक बऱ्याच जाणांचो हितून हातभार लागिल्लो आसा. तातूंत कॉन्ट्रॅक्टर, सप्लायर, आमचे इन्व्हेस्टर्स, बँक तसेच लेबर हे तर आसतच. पण सगळ्यात महत्त्वाचे म्हळ्यार आमचे एम्प्लॉईज जे राज हावजिंग कंपनी स्वताच्या कुटुंबा प्रमाण मानतातय बी आणि तसे वागतातय बी. तर हांव तांचे मनकायद्यांतल्यान सगळ्यांचे स्वागत करता. सांगपाचें म्हळ्यार 18 वर्सां म्हळ्यार आमकां मॅच्युरिटी येता. ऑफिशियली आमकां मतदानाचो हक्कय मेळटा. तर आयज राज हावजिंगान 18 वर्सां पुराय जातात. आमची टुवर्ड्स कंपनी आनी टुवर्ड्स सोसायटी जबाबदारी ही वाडटा. तर हांव सगळ्यांच्या वतीन सगळ्यां कडेन आस बाळगता की ही जबाबदारी तुमी नक्कीच पार पडटले, बऱ्या भशेन पार पडटले आनी जे 18 वर्सां जावन जे तुमकां बालपण आशिल्लें तें आतां तुमी बऱ्या भशेन हें करतले. म्हणजे व्हडले जाल्याचो तुमकां अनुभव येतलो आतां हेच्या फुडें तें काम करून. 18 वर्सां की मॅच्युरिटी येता, मतदानाचो हक्क येता, मागीर तुका लग्न जावपाचो अधिकार मेळटा आनी आमी खऱ्या अर्थान आयज मॅच्युअर्ड जाले अशें म्हणपाक जाता. कारण जशें जशें आमी एक वर्स फुडें पावल घालतात तातूंतल्यान चुकींतल्यान आमी कितें तरी शिकत वतात. आनी आयज म्हाका दिसता आमी खऱ्या अर्थान सामकें परिपूर्ण जावना पूण निश्चितूच तरुणपणान राज हावजिंगान तरुणपणान पावल घातला अशें म्हणटा हृदय जावची ना. हो सगळो जो प्रवास आसा तो प्रवास एकटो मनीस करूं शकना. हांवें नितीन भाईक येतनाच सांगलें की हो एक कौटुंबीक कार्यक्रम. आमचे सगळे स्टाफ आसा ज्यांनी आमचे बरोबर पयलीं पासून सुरवाते पासून आमचे बरोबर रावल्या. म्हणजे 18 20 वर्सां राज हावजिंगा कडेन काम करपी आमचे कडेन हे आसात, एम्प्लॉईज आसात. आनी तांणी त्याच बरोबर आमचे जे सप्लायर आसात, कॉन्ट्रॅक्टर आसात, मागीर आमचे कन्सल्टंट आसात, म्हणजे नितीन भाई सारके ते चिंतक आसात, म्हणजे आमचे बाकीचे लिगल एडवायझर म्हणा, बँक, असे वेगळ्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज राज हावजिंगान 18 वर्सां पुराय जाल्या. म्हाका याद जाता की सुरवातेक जेन्ना आमी पयलो प्रोजेक्ट सुरू केल्लो बिफोर राज हावजिंग फॉर्म जावचे पयलीं, तेन्ना लोक आमकां हांसताले की हो पळोवन वतलो म्हणून. कारण जो प्रोजेक्ट पयलो सुरू केल्लो तो एका खणीन सुरू केल्लो. म्हणजे ते चिऱ्याची खण आशिल्ली आनी ते चिऱ्याचे खणीन वचपाकूच रस्तो नाशिल्लो. आनी तेन्ना जेन्ना हांव कोणाकूय कस्टमराक घेवन वतालो तेन्ना तो पळयतालो आनी परत वतालो. पूण कशें आसा की जेन्ना तुजे कडेन कांय नासता न्ही, हांव ताका म्हज्या भुरग्यांक सांगता की वेन देर इज नो फियर ऑफ फेलियर, अशें जेन्ना वातावरण आसता बिजनेसाक वातावरण बरें, जेन्ना तुका फियरूच ना, फेल जाल्यार तुका कोण पळोवपाचो ना, फेल जाल्यार तुका कोण नोंद करपाचो ना, अशें जेन्ना वातावरण आसता तेन्ना तुजी जिद्द वाडटा. तूं जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना डिसिजन ते पुराय करपाक जाय, पूर्ण करपाक जाय आनी पूर्णता करपाक जाय अशी प्रकारची जिद्द निर्माण जाता. आनी ते जिद्दींतल्यानूच आमी तो प्रोजेक्ट सुरू केलो. आनी प्रशांत भाई तर पयलीं पासून त्या प्रोजेक्टा पासून जे सुरवाती पासून आमचे बरोबर आसात. ह्या लोकांच्या आशिर्वादाक लागून आय ऑलवेज बिलीव इन एक्सचेंज ऑफ ब्लेसिंग्स. हांव केन्ना म्हज्या कस्टमरांक सांगता, जेन्ना आमी चावी हँडओवर करतात कस्टमराक, तेन्ना हांवेनूय म्हणपाक जाय की ताजें बरें जावं म्हणून. आनी चावी घेता आसतना ताणें म्हणपाक जाय की म्हजें राज हावजिंगाचें बरें जावं म्हणून. आनी हातूंतल्यानूच एक्सचेंज ऑफ ब्लेसिंग जेन्ना जाता तेन्नाच फुडार बरो आसा अशें हांव मानता. आमी म्हणजे जेन्ना आमी सुरू केलें पयलें काम आनी ताचे नंतर म्हाका म्हणजे एका बँकेंतल्यान म्हाका जेन्ना बँकेक लोन मागपाक गेलो तेन्ना आमकां पळयतकर बँकेन म्हाका गेट आउट म्हणून सांगलो. गेट आउट म्हणून केलें म्हणजे आमी उलयता ताचे कडेन जेन्ना आमी सांगलें की जाय म्हणून ताणें गेट आउट फ्रॉम माय कॅबिन म्हाका आमकां धाडून घातलें. आनी मागीर अशी परिस्थिती जाली की त्या बँकेचो चेअरमॅन डायरेक्टर
म्हज्या ऑफिसान येवन तुजो अकाउंट आमच्या बँकेन आसपा जाय, कारण ताणीच ती बँकूच आमच्या एका बिल्डिंगेन ओपन केली आनी मागीर तुजो अकाउंट आमच्या ऑफिसान कित्याक ना. आनी मागीर ती बँक जी आसा ती मॅक्झिमम फायनान्स म्हणजे गोंयांत भितर मॅक्झिमम प्रोजेक्ट फायनान्स दिवपी बँक जी आमकां राजा दिवपी बँक चल्ली तेन्ना. एकदां कशें आसा की आमी जेन्ना काम करतात तेन्ना काम करता आसतना आमकां वी ऑलवेज गुडी वातावरण आसल्यार आमकां बरें दिसता. पूण म्हणून हांवें म्हटलें की जेन्ना वातावरण तुमच्या विरुद्ध आसता म्हणजे प्रवाहाच्या विरुद्ध जेन्ना वता तेन्ना तुमची जी शक्ती आसा ती वाडटा अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता तातूंतल्यानूच आमी आयज ह्या पोजिशनाचेर पावल्या. राज फावंडेशन खूब काम करता ज्याची आमी खंयच्याच प्रकारची पब्लिसिटी करना. कितल्याशाच भुरग्यांची फी भरप, तांकां स्कॉलरशीप दिवप, तांकां जर खंय जर अडटा आसत जाल्यार मदत करप. हेल्थाच्या फिल्डान भितर ऑपरेशन कोणाचें ऑपरेशन आसत किंवा कोणाक जर मेडिकल हेल्प जाय जाल्यार ती हेल्प दिवपाचो प्रयत्न राज फावंडेशन करीत आसा. आमच्या केरी गांवांत आमी एक शाळा बांदल्या आईच्या नांवान. ती राज फावंडेशनाच्या माध्यमांतल्यानूच ते शाळेचो जो खर्च आसा तो राज फावंडेशन माध्यमांतल्यान फाटले 20 वर्सां आमी करतात. हें करता आसतना म्हणजे म्हणून म्हटलें की हें करता आसतना हें करूं केन्ना कितें पब्लिसिटी केन्नाच करूना. म्हणजे कोणी म्हाका सांगतालें की फोटो काडया आनी कितें करूया कितें हें दिता आसतना. पूण आमी एक कितें म्हणटा तें एक विचार करून फुडें गेल्यात. मदत करता आसतना म्हणजे वेव्हार करता आसतना दया करप ना. बिझनेस करता आसतना दया करप ना. बिझनेस करता दया करप ना म्हणजे पूण फ्लॅट घेवन पावलो जाल्यार ताका त्या फ्लॅटाची रेट तिका दिवपाक जाय. पूण मदत करता आसतना केन्ना वेव्हार करप ना. हें बी वाक्य करून आमी फुडें वता. आनी ताच्या खातीर कोणाक जेन्ना मदत करता आसतना आमचे म्हणजे कारण हांवूय एक कुळागरी कुटुंबान जेन्ना आयलो मनीस, जेन्ना आमचे कडेन दनपारां जेवण आसता जाल्यार सांजचें जेवण आसतलें काय ना हाजी चिंता आसताली. आनी त्या वातावरणांतल्यान तेन्ना आमकां जे कितें त्रास जाले ते आतांचे पिळगेक मेळचे न्ही, जावचे न्ही हे भावनेंतल्यान आमी हें काम करतात. आनी ताच्या खातीर म्हजी फॅमिली जी आसा ती फॅमिलीचें बी कॉन्ट्रिब्युशन खूब मोठें आसा. हे सगळो प्रवास फुडें व्हरता आसतना जशें उदक हांवें सांगलें तशें की बाकीचे लोक आसात जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात, सप्लायर आसात, एसोसिएट्स आसात जेणे आमचेर विश्वास दवरलो. आमकां मटेरियल दिता आसतना म्हणजे आत्तां पयशे जाय म्हणून फुडें आमकां हें करूं ना कितें आमकां प्रेस करून. So Nitin sir is a man who plays many roles with ease in his life. He has presence in many arenas like corporate, government bodies, education and social institutions, non-governmental organizations, etc. He played vital role in various policies linked to state and central. His connects are all across the globe in diverse sectors. He was President Emeritus, Manufacturers Association for Information Technology, MAIT Delhi, where he took MAIT to a new height and glory. He was a member of board on National Executives Council of Confederation of Indian Industries and SOCHM New Delhi. He was the founder president of Verna Industries Association and youngest and longest serving former president of Goa Chamber of Commerce and Industry. He is the director of organizations such as Sinegra EMS Limited, Atot Legal Consultancy Private Limited and EP Biocomposites Limited. In past, he was also on board of Titan Time Products Limited and Gigabyte Technologies Goa. He is also on the board of trustees of International Center Goa. He is founder director of EPIC, that is Electronics Product Innovation Consortium, a Bangalore-based company formed along with IT stalwarts. In law as well. He started legal profession in 1982 and initially practiced in civil, criminal, labor and revenue laws, but subsequently restricted to civil laws only. During his practice from 1982 till 2013, he represented major banks, including the job of providing opinions and advices. In 2012, he was posted as Additional President, Administrative Tribunal of Goa State, and later retired in February 2015. He was also nominated as Chief Information Commissioner of State of Goa in January 2016, and after serving for 4 years, he then retired in February 2020. Presently, he is in law practice with his firm PSP Tendulkar and Associates. As I mentioned earlier, Tendulkar sir has been associated with Raj Housing family since its inception, playing various roles. He has been legal consultant since the time of our first project. He is a valuable customer of Raj Housing and also a very dear family friend. Let us all give a loud round of applause and welcome Tendulkar sir. In case some litigation was there, at least we could have represented our meter could have started, we could have maintained something. But Sandeep is not of that nature. So because of that I say he was not a good client. But I tell you friends,
there were some cases wherein litigations cropped up, subsequently were settled, and those people who had started the litigation, they repent now stating that yes, we have started this wrongly. In case we had amicably settled at the initial stage itself, it would have been very nice because we lost the relation with Sandeep. That is the success of Sandeep. That is the success of Raj Group. I am not here to give any sermon or anything, but I am very happy to see that as a member of the family who has grown along with me, is really completing a very successful tenure and is on the verge of completing further major projects. And I wish them not only these 18 years, but all further years with good prosperity, good goodwill, good public relations, and above all, a very good reputation as is maintained as of today by Sandeep and his group. Thanks for inviting me, Sandeep. I am not here because I should not have thanked you because I am a member of the family, but thank you very much for remembering me. Rattan I had actually restricted in chamber in 2008. If you take population of 15 and a half lakh, forget about other members, each family is of 5 people. That means almost the demand for housing is somewhere around 3 lakh. You need 3 lakh houses, whether in apartment, villa or any form. With 6 lane of the road and this Belgaum highway also connecting the mainstream, the composition of Goa will change. Goa will be in a very accessibility from one place to another place also will improve. It will become faster. Of course, the distance may get shortened by 10-15%, but time shortening will happen. I'll also talk on this. So, existing housing, the demand that will come up for housing is going to be enormous. The connect between, like Penjing is very expensive and Funda, let's say, is less expensive. The time with the new 6 laning of the road of NH4, the time between Penjing to here, you will be reaching in 15 to 18 minutes, probably 20 minutes max. So when such roads happen, it bridges the gap between the two towns and the in-between areas start growing, and the housing also has an impact, major impact. Second thing is, you need to also calculate if you see Gurgaon to Bombay highway is almost complete. It will be complete in August 23, where 1,760 kilometers new 8-lane road is being constructed, which will bring down the existing time of 24 hours to 12 hours. From Bombay to Kanyakumari, NH 748, we call it NH 66 now, we'll get into NH 748. Bombay to Goa distance, existing 570 kilometers will become 450 kilometers. Kanyakumari will be connected directly. I am telling you with a reason. From Bombay, coastal highway is being constructed, which is along the coast. Another highway, also Maharashtra government is constructing in line with Samruddhi Express. They call Sagri Bhagavan. So which will go along the coast, connect Padradi. So the distance between North, Gurgaon, 6 states will be connected, plus other states will be using this connect. 6 states will pass through, and this entire west and south will be connected. So northwest-south corridor is getting built up, which means Goa is going to become a super destination in next 3 to 5 years. I'm not telling you something of 20 years in hotels. And reality linked to other things. So groups have to diversify. If not, no one is picking, we will pick up those hotels in the important. And it's a very big group. And he's a top man. He says today the rates of hotels are not less than 20-25,000 rupees on the weekend because there is a shortage. Goa's demand for hotels is going to go 10 times. Now you must be wondering, when you come from housing, all the team is sitting here in housing, why does Nitin talk about hospitality? This line, once you get into a diverse group, which is group, it also brings in employee group. It brings a growth for the promoter, the owner, also it becomes very inclusive, and you get into different segment. Construction pattern will remain same, you will be still constructing, you will be still building, maintenance standards will come. But in this scenario,
when you get into a chain business of a chain, the quality of workmanship goes up to a different level. You learn work in a very advanced side from the multinational chains. Let's say it's Marriott or Taj or you say Hyatt. They also teach you different things, how the world is, how they get global policies. So we should become part of the global system. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.